माझ्या लोकां फुडें म्हाजे फुड्यान लोक येता न्ही ते जे लायसन्साक येता जावं कसले परमिटाक येता कसलेय कामां येता दे आर हॅविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. फर्स्ट स्पेस आनी ते पळोवंक गेल्या ऑफिसान बाबा इज सो कंजस्टेड की एक दोग जाण तर बाबा लोक गेले भितर जाल्यार थिंगा भितर भोंवपाक लागून लोक सारको ना. सो फर्स्ट थिंग आयदर इट शूड बी शिफ्टेड दिस ऑफिस or alternate arrangement can be done for it. हिंगा एक. Secondly, I even went to see Kadamba bus stand. ते सगळी पोतरी पडपाचें आहा दिसांनी. आय थिंक लास्ट इयर कालूसा येयल्लो तेणें प्रॉमीस केल्लें की आपूण हें सगळें कोन्ता. सो ते 5 वर्स काबार जाले. सो आय विल ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द Kadamba as well as transport minister all the irregularities which are being faced by the public and people are suffering here. That is most important. Secondly, there is no resting place for some of the drivers who are coming here all the way. No resting place, nothing. This is what the real governance should take place. They should come, ask the people, what is wrong, Baba? What are they satisfied with the government? This is where they will get the result. And I feel government should look into it, and I will see that I'll pursue in the assembly. RTI आता बसी परमीट काबार जावन टेम्पररी आमकां 6 म्हयने टेम्पररी परमीट काडीत रावचें पडटा. तेजेर एक आमगे आमदारा बी तेजेर कमिटीचेर घालून खंयच्या कमिटीचेर हेच्या RTIच्या ते मिटिंगच जायना पळय आतां 6 म्हयने जाले. एक 3 म्हयन्यानंतर एक मिटींग जावपाक जाय न्हू तेमगेले. ते आतां एक वर्स म्हणल्यार एक मिटींग जायना परमीट मेळना आमकां. टेम्पररी परमीट आमी काडीत रावचें पडटा. फिक्स परमिटा गाडी आमगेली चलता बसी. RTI ऑफिसान बी कितें तशी गर्दी जाता कितें प्रॉब्लेम जाता गर्दी म्हणल्यार ते रावपाक स्पेस ना न्हू भितर. आतां तुमीच पळयलें न्हू थंय कितें जाता तें. थंय ऑफिसरान ते बसपाकूच थंय जागो ना थंय. पत्रे सगळे पळयले तुमी आतां स्क्रू आनी ते बिल्डींग स्ट्रक्चर सारकें ना म्हणटा तुमी स्ट्रक्चर ते गव्हर्मेंटान करून घेवपाचें. काम कांयच ना उदरगत कांयच ना तेजी. अक्षरशः हांगा आमी फूल कॉम्प्लेक्स पळयलें. परिस्थिती पळयल्यार हो 2004 बांदलो असो दिसना. एक 60 वर्सां 50 वर्सां पयलींचो बस स्टँडाची परिस्थिती अशी जाता तशी जाल्ली आसा. हांगा जे पळय मटेरियल यूज केल्ल्या ते पळयल्यार कळटा. तुमी आतां रिकॉर्डिंग केल्ली आसा बुराक पडल्यात पत्र्यांक. जेव्हा ते हे घातला बाकीचे चॅनल्स घातला तांकां बत्री बुराक पडल्या. ह्या परिस्थितीक वच म्हाका दिसता आनी कितले वर्स सादारण म्हणजे उरतो असो कळना म्हाका. केन्नाय जेव हांगा कितें वायट घडण कॅज्युअलिटी जावपाक शकता किंवा पत्री उणो वचपाची परिस्थिती जाल्ली आसा. पत्र्यांक म्हणल्यार ते बोल्ट मेल्ले आसा. असली ह्या परिस्थितीक मुखार भयानक आसा.